जितात रोनाल्ड डिसोजा, अजजल्मा दिसा, जास्मिन डिसोजा, फिलोमिना डिसोजा, एनेट डिसोजा, हेराल्ड फर्नांडिस, प्रज्वल जेनिया क्रास्टा, जीवन रोड्रिगस, प्रभा फर्नांडिस, जेसन लोबो, श्वान डारन डिसोजा, रैना वेलिशा डिसोजा, सिप्रियन डिसोजा अने कुटुंब, HF मोंटेरो, फ्रांसिस शांति डिसोजा अने कुटुंब, बेनेडिक्ट डिसोजा, जेसिंता मिनेजस, लीना लोबो, मेल्विन वेगस अने कुटुंब, डेनिस डिसोजा, फ्रांसिस फर्नांडिस अने कुटुंब, वलेरियन डिसिल्वा, नित्यादमय अर्गांजा मिजितात, मिली अने बिशान कुटुंब, प्रत्येकिरद पसोतु, रोशन कुटिनो, एंजेलिन लोबो इजा बरा बलाई के पसोतु, Maria Mendonça, ija atmiak Anil Mendonça, Sir Sorule atmiak Ioanne Frank, Teresa B. D'Souza, ija atmiak Joel Mina D'Souza ani kutum, Pulgadindya Sir atmiak Sunil Sebastian Lobo, Benjamin Minto aja atmiak Gilbert Pinto, Pulgadindya Sir atmiak Shushma Cornelio, Victor Cornelio aja atmiak Shushma Cornelio, Walter Tauro ajatmyak Shushma Cornelio, Valerian Tauro ajatmyak Shushma Cornelio, Edwin ani Anita Machado anjatmyak Denzel Machado, Maria Mendonça ijatmyak Anil Mendonça, Baptiste D'Souza ajatmyak Sarita Malini D'Souza, Olivia Shiri ijatmyak Shalrin Sons, Sifrian Fernandez, Tajadavia Moran Ugdasak, Leticia Fernandez Anikutum, Angeline D'Souza, Ijatmyak Naveen Reshma Vegas Anikutum, Rosie Matthias, Ijatmyak Vivek Vishwas Anikutum, Santan Minto Ajatmyak Vivek Vishwas Anikutum, Teresa D'Souza, Ija Satya Jisaja Ugdasak, Kutmacha Sandhani Dimche. Tawamin bora sundosa somia somo tuja gata suti bora vallasa chevna tuja sagicha chevna tuja somia urbe navi Bhakti Moga Duka Mihasita Karzan Monan Yeksa Tuji Stuti Gata Varadan Balidan Duka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाल भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां भावार्थान जियोंक आपयता. भावार्था विणें देवा लागीं सरंक साध्य ना. जिणेच्या कश्टा वेळार देवा थंय भावार थीर सांबाळूंक आमकां कश्ट जातात तरी देव आमकां सांबाळटा म्हणली पातयेनी आमकां आसूंक जाय. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भावार्थाच्या देण्या पासत मागया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हे मिसाचे बलिदान फावो ते बरे भेटोवच्याक आमची पात कावळकून घेवया आनी कालत्या काळजान सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो
म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तुनान उसारून वाईच्या तरुणाने बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बेगीन सदां संस्कार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकृत कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या मनान तुजी भजन करूंक आनी बाबार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट सरयता ससनाच्या ससनाक आमेन हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आनीकी हांवें उलोवची गरज आसा गाय गिदियोन बाराक सामसांव जेप्दा दावीद सामुएल आनी तशेंच प्रवाद्या विशयांत सांगूंक सुरू केल्यार म्हाका वेळ पावचो ना तांणी सक्तांनी बवार्था वरवीं राज्य जिखून घेतली नीत चलयली देवाच्यो बसवण्यो जोण घेतल्यो शिवाची तोंडां बांदली पेटोवन विस्तारलेलो उजो पालवयलो तलवारींची धार सुकयली अस्कत आसले ते सक्तिवंत जाले झुजांत पराक्रम दाखयले आनी परदेशांच्यो फौजी तांणी पाडाव केल्यो बायलांक गोव जिवंत जावन फाटी मेळ्ळे हेर थोड्यांनी उत्तम जिवंतपण लाभतेले म्हणल्या बरवशान सुटका इन्कार केली आनी कश्ट दग्ध सोसूंक ते तयार जाले हेरांनी केबडयो सोंसल्यो जेरबंदाचे मार केले आनी खोड्या सांकलींनी पडोवन बांदकान बोगली थोड्यांक फत्रायले खोरवंतान चिरले आनी तलवारीन कातरले बकऱ्यांची आनी बोकड्यांची चमडी पांगरून ते देशांतर भोंवले ते लाचार जाले अडसले आनी दगदणीक बली जाले तसल्यांक हो संवसारच ना फावो जालो अरण्यांनी दोंगरांनी धोलींनी आनी धरणी पंदल्या माटयांनी जिवंक तांणी दीस काडले हांणी समेस्तांनी आपल्या बवार्था वरवीं देवातावन केदी वर्ती शिफारस जोडली ना तरी देवान बसयलेले तांकां मेळ्ळें ना कित्याक देवान आनीक चड बरी मांडावळ जारेक हाडूंक चिंतलें हे मांडावळेंत आमकां एक स्थान ताणें दिलें अशें आमचे विणे तांकां संपूर्ण करूंक ताका नाका आसलें देवाचें उतर हें देवाचे वडुकार श्लोक
सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्परा तुजी बया भक्त आदरतेल्यांक तुवें दाखयले उदार मन, तुजो आसरो सोदतेल्यांक सक्तां हुजीर तुवें केल्ले उपकार हां कितले वर्ते. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. मतलब्यांची पासांतली तांकां निवारच्याक तुज्या सदरे स्थानांतस तांकां तूं लिपोवन दवरताय. हलक्या जिबेंतल्यान राखच्याक तुज्या तंबांतस तांकां आसरो दिताय. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सदैव जावं सर्वेस्पोर वेडो गेल्ल्या शहरांत आसलेल्या म्हाका आपली विचित्र दया दाखयल्याय. देवाक जावं होगळाप. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. आकांताच्या वेळा हांवें म्हणलें आसा तुजे सदरे मुकलो म्हाका पयस केलाय, तरी हांवें हाक मारतस म्हजी विनंती तुवें आयकून घेतलाय. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. तुमी सर भक्तांनो सर्वेस्परसो मोग करा. आपल्या विश्वासी भक्तांक सर्वेस्पर राखता, पूण गर्व्यांक कितें फावो ते कठिनायेन फारीक करता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्पराचेर 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 सर्वेस्पराचेर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आनी ताचे शिस सरोवराचे पयले तडीक उतरून गेरासेनाच्या गांवाक येवन पावले. जेजू माचव्यांतलो देवलो तितलोच देंवसर लागलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरन ताचे मुखार उबो जालो. तो समाधींतच जी येतालो. ताका सांकळीन सयत बांदून घालूंक कोणाच्यानी जायनातलें. सबार पोवटी कोडयांनी आनी सांकळींनी ताका बांदल्यारी सांकळी ताणें तुटयल्ल्यो आनी कोडे फूट केल्ले. अशें ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावनातलें. दीस रात कळनासतना तो समाधींनी आनी दोंगरांनी बोब मारून आनी आपणाकच पात्रांनी पापसून घेवन आसतालो. पयस जावन येतल्या जेजूक पळयतास तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणालो, म्हजे कोबरेक तूं कित्या येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता? म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाचे नांवी तुजे लागीं हांव परतां. जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसा. त्या गांवांत तावन तांकां भायर धांवडनाये म्हणून जेजू लागीं तो मस्तू परतूंक लागलो. थंयच लागसर दुकराचो ओडेक हिंड दोंगरा कडच्यार सोरोन आसलो. देंवसर जेजू लागीं अशें परती लागलें, आमकां त्या दुकरा थंय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाता. जेजून तांकां परवानगी दिली. तेदवा ते देंवसर त्या मनशां भायर सरन दुकरा भितर प्रवेश जाले. चडून 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडशा वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नाश जालो. तितल्यार दुकरांक सरयतरे फळून धांवले आनी शहरांत आनी नाडांत वचून तांणी ही खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सरून आयलो. ते जेजू जशें आयले, देंवसराचे सैन लागलो मनीस आतां न्हेसून बी सारके भितर आसून थंय बसून आसलेलो तांकां ताणें देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी कुद्द पळयल्यांनी देंवसर लागलेल्याक
घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती आवाज हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो गांवसून वचचे म्हणून ताचे लागीं लोकांन उपकार मागलो. जेजू माचव्या सरतना देंवसार लागलो मनीस ताचे सांगात येता म्हणून पराती लागलो. पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बगार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारा घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केलें सकड देकापोलेंत म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले सुमेस्त विस्मीत जाले. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मुगाच्या भवनाने बेणीनो ह्या सकाळच्या वेळा देवाचें उतर आमी आयकलें आनी आतां आयकल्ल्या वांजेलाच्या देवाच्या उतरांत हांव थोडो वेळ आमी नियाळ करया. एक विचित्र गडीत आमी आयकत हांव. थंयसर सिमिस्त्रींत आसलेलो, गोबरांत आसलेलो, दोंगरार भोंवसो, संकलिनी बांदलेलो, विशेश सकत आसचो एक मनीस ताचे थंय देंवसारान आपलें बिडार केलां आनी असल्या मनशाक जेजू कितें करता ह्या विशयांत आमी आयकलें. आमी चिंतूंक पुरो हें घडीत आनी आमचें जिवीत हाका कितें संबंद. ह्या घडिता द्वारे आमच्या जिविताक कितें ताळ पडटा वा कितें संदेश आमकां मेळटा. मार्क आपल्या वांजेलांत हें गडीत बरयतना आपल्या समुदाया खातीर तें बरयता आनी हें गडीत तो इतलें सांगूंक सोदता की जेजू एका मनशा पासो तो कितलें पयस सोदून वचूंक तयार आसा. जेजू फकत एका मनशाक गूण करचे खातीर खंयचेय गडी मेरो उतरून थंयसर तो पावोंक तयार आसा. आमी पळयता आयच्या वांजेलांत आमी आतां वाचलें सुरवेक थंय सांगलां जेजू आनी ताचे शिस गलिलिया सरोवराच्या पेले तडेक गेले. हांगासर आमी समजूंक जाय गलिलिया सरोवर हाचे आलतोडे असो गांव आसा, जुदेवांचो गांव आनी जुदेव थंयसर आसात. गलिलिया सरोवराच्या पलतडी म्हळ्यार थंयसर आसात अन्य धर्माचे लोक आनी जुदेव थंयसर वचनात. गलिलिया सरोवराच्या पेले तडी ते वचनात. कित्याक जुदेव चिंतात सरोवराच्या पलतडी आसचे सगळे अशुद्ध मनीस, कित्याक ते दुसऱ्या देवा पाती येतात, ते जुदेव न्हय. देखून हें गडीत वाचतना मार्काच्या समुदायांत खंडीत जावन तांकां सवाल येवंक पुरो कित्याक एक जुदेव जावन जेजू सरोवराच्या पलतडी वेता. कोणी खरो जुदेव जाल्यार त्या कुशीन वचना, पूण जेजू कित्याक थंयसर वेता. दोनी तावन तिशीन पांय दवरल्यार पुरो तो मनीस अशुद्ध जाता. देखून आमी फुडें वाचता अशुद्ध मनीस, अशुद्ध जागे आनी अशुद्ध दुकर असले सगळे त्या कुशीन कितें आसल्यार तें अशुद्ध. पूण आमी समजूंक जाय जेजू गॅरेजीन वेता जाल्यार फकत एका मनशा खातीर तो वेता. तुमी आयचो वांजेल आनी ताचे फुडल्या आनी फाटीं तुमी वाचून पळया. जेजू फकत एका मनशा पासत वेता, ताका गूण करता, ताजे उपरांत फाटीं येता. हें विशेश दिसोंक पुरो. जुदेव खंडीत जावन हें समजूंक शकनात. मार्क प्रत्येक जावन हें घडीत आपल्या समुदाया पासत बरयता आनी म्हणटा जेजू सर्गेचें सिंहासन सोडून आयिल्लो, सर्गेची सर्व पदवी अधिकार सोडून आयिल्लो, तसल्या जेजूक कोणीय अशुद्ध नात. तसल्या जेजूक जुदेव वा जुदेव न्हय हांचे मदें व्हड फरक कांय ना. सक्कडी ताचेच जावन आसात. आनी वांजेलांत आमी परत परत वाचता जेजू जावन आसा गवळी. हो गवळी 99 शेळयांक सोडून सुकोन गेल्ले एका बकऱ्या वचत सोदून वेता. आनी असलो बरो गवळी ताका सुकोन गेल्लो कोण आसल्यार ताचे वचत तो थंयसर वचोंक खंयची गडी मेरो उतरोंक तो तयार आसा. आमी जाणाव फकत जेजूचें एक आंग वस्त्र आपटल्यान ताका कळ्ळें म्हजी सकत आनी एका थंय ती पाशार जाली. तर खंडीत जावन जेजूक
देकापोलिसांत आसल्या वा गॅरेजिनांत आसल्या त्या एका मनशाची गरज कितें म्हूण तो समजलो. जावंक पुरो त्या मनशाक जेजूची वळख ना, जेजू विशीं ताणें आयकूंक वचना, ताचे वरून चड त्या मनशान मागोवंक सयतना म्हाका ह्या मनशा जावन ह्या संवसारांत हांव सुटका जाय अशें मागलें ना. तरी पूण जेजू क्रिस्त फकत त्या एका मनशाक गूण करचे खातीर पलतडी वेता, त्या अशुद्ध जाग्याक वेता, अशुद्ध मनशां थंय येता आनी तांचे थंय भावार्थाचें बी ओंपूंक तो तयार आसा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, हे घडीत आमी वाचतना जावं पुरो आमच्या जिवितांत असल्यो सांकळी आसात, अशुद्धपण आमचें थंय जायतें आसा, वा खंयची एक संगत आमकां चड आनी चड दामून धरता, आमकां बदलूंक जाय म्हूण आशा, हांवें बदलीचे, ही एक संगत म्हजे तावन हांवें पयस करीचे म्हणून म्हाकाय आशा आसा. पूण साबार फावटी तांतू हांव म्हाका दामून धरले बरी जाता, सोडून येवंक जायना, हाचे दोन भायर येवंक जायना, बदलावण हाडूंक जायना म्हणून आमकां बगता जाल्यार जेजूक आमी उलो मारया. कित्याक तो आसा भाग्यवंता बसत न्हय, फातक्यां बसत. त्या देखून त्या जेजू थंय आमी अखंड भरवसो दवरया. खंयची संगत आमकां बदलूंक जायना, संकळींनी बांदून घाल्या वा आमकां दामून धरता म्हूण जाल्यार सोमी ती सोडोवंक शकता. ताका खंयचीय घडी मेरोणांत तो पातकी अशुद्ध म्हूण पळयना, जाका सुटका जाय त्या मनशाक तो सुटका दिवंक शकता. आनी त्या जेजू थंय आमी आमच्या बदलावणे बसत आमच्या जिवितांत ताका स्विकार करूंक प्रयत्न करया. Altaralagi samlya Kaniko hadun ailya Mogara sukha dita Svikar kar mon parata Sarduje jaun astana Nim tuka kai medana Amkan se kon arpita Shis tuje zaun kasheta म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्यातले आपल्या मनातल्या महिमेक आमच्या एका पवित्रतेचा आदवा सर्वस्व मानून घे. सर्वेस्परा, आमी तुजी साकरां तुजे वेदेचेर हीं दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सरवड आमकां लाभय. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां ओबारुया. आमीन. सर्वेस्पराचे उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनाची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनाच्या प्रार्थना तुजी वडवी बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळभार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार बदला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय, सर्वेस्पराच्या नावाका जय जय, उंचगी तुका जय जय. अपा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमीच मेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परेन जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Babarta sugut pergotoya. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा सेप्रियन फर्नांडिसाची आनी अंतरल्या समेस्तांची काकूळट कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली, जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदारण मेल्या आतां ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखार पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरे देवाच्या माये सांगाती सांजोचे तिसोपती भगवंत दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमच्या सुमयान शिकयले मागण्यात आमी सांगाता म्हणून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवण जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान आतिरेकतल्यांक आमकां
तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अधमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुवागी. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. Boya Golia Jesus Svari Bolia Ye Zandur Bolia Swagat 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 Tuka Raya Sargicha आत्म्याचे आमच्या प्रकाश तुजो फांकय. जियेच्या पयल्यार आमच्या बरवशा पातका काळोख निवराय. कृपेन तुज्या नेटय सर्गीची वाट दाखय. जेजू बोया गवळ्या जेजू स्वारी बोळ्या ये काळजांदूर बोळ्या. स्वागत 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 तुका. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी ससनाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बाबार्थ सदां स्थिर वरो आनी वाडत वचो.
हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मगाच्यो न्हू आयचे दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत म्हज्या सांगाता साबेटोवणी केल्लो जावन आसा. येवकोन आश्वत आयच्या दिसा हांगा थावन कुशाल नगर वेतात आपल्या तरबते बसोत आनी थोड्याच म्हयन्यांनी तांची वर्द जावची आसा. त्या देखून तुमच्या लागीं विनंती करता तांचे बसोत मागोवंक सदां येत ह्या दिसांनी तुमच्या मागण्यांत तांचो उडास दवरा. फुडें एक बरो याजक जावच्याक सुमयाचो आदार ताचे बसोत आमी मागया. Baki bon kurma, besavam çera, sölumca kami, devace kusheka, शिकय तू आमकां आगी तुझी साय वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदांकाळ. जेजू तू आमचो राय, मोरये तू आमची माय, सुजे तू आमकां जाय, मागता तुमची ससाय. जेजू तू आमचो राय, मोरये तू आमची माय, सुजे तू आमकां जाय, मागता तुमची ससाय. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव खुवाय बरी आशिर्वादी आमकां. Pagyan ko sa tuloy, nawala ang kamsa ko ang sa dasmanatli, papatsibulasan ni Ugat Mesha